आम्ही आता आसात तोरशा NH-66 हायवे। तुम्ही फाटल्यान पळयतात की गाडयेक कशे पद्धतीन थंयच्यान काडटा ते। 4 दिसा पयलीं पासून हांगा एक व्हिडिओ व्हायरल जातलो की हांगा स्पीड ब्रेक टायप आहा आनी उदीक जाल्ल्या उपरांत ते वाहन चालकाक कांयच कळना एक कशे पद्धतीन ते स्पीड ब्रेक आहा कसो आहा की फोंडकूल पडलेले आहा। आयज चवथीचे दीस चालू जाल्यात, चवथीक लोक येता वयता। इवन हांगाच्यान भायले गाडये सुद्धा ह्या रस्त्यार हांगाच्यान अकस्मात रातचे बसून येतात आनी प्रत्येक वेळार हांगा गाडी ब्रेक डावन जायत आसता उदका खातीर। ते अकस्मात हे केल्या कारणान चॉकापसर वयतात, पट्टे वयतात। गव्हर्मेंटाक हांव सांगूंक करता की PWD मिनिस्टराक सांगूंक करता की हांगा तोरशा हायस्कुला कडेन गव्हर्मेंट हायस्कुला कडेन जो हो खड्डो कसो पडलेलो आहा आनी जे लेवल सारके जाल्ले ना ते मातशे बेगिनात बेगीन करून खंयचो अपघात जावचो न्हू हेच्या आदी हे करून घेवपाक हांव गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता बेगिनात बेगीन हो करपाचो म्हणून।